म्हज्या भयणीन आनी भावनो, ही निमाणी जी उतरां आयकल्यान ती एकदम म्हत्वाची. ताणें पळयलें, देखलें आनी ताणें विस्वास दवरलो. जेजू आमचे कडेन आयज पर्यंत उलयता. ताचें आमी आयकोता की आयकोना कशें कळटलें आमकां? पयलीं सुवातेर ताच्या पवित्र पुस्तकांत सगळें बरोवन दवरलेलें आसा. तें आमी समजत तर आमकां मागीर ते भाशेन पळोवंक घटाय मेळटली. म्हणजे कितें? आमी आमचे वस्तुकी चिंतता आनी पळयता, पूण जेन्ना आमी ताका आजीर जावंक लागले म्हणटच मागीर आमची चिंतनां बदलोंक लागतात. थंयसर तो फरक आमकां कळोंक जाय. आनी कसो कळटलो? ताची चिंतना आसत तर आमकां खूब उर्बा, घटाय, शांती हाडटा. आनी आमकां जे आमचे वस्तुकी घडना तें ताचें सगळें घडोवंक शकता. आनी ह्या विस्वासान आमी फुडें आमची पावलां मारता. आमी सगळीं जाणां ते भाशेन करता. आयज आमचो डिकन शॉन ताचें ऑर्डिनेशन आसा. आमी ताचेर नियाळ करीत जाल्यार तो जाणा आसलेलो एक दीस पाद्री जातलो म्हणून. ताच्या मनांत आयलेलें तें. आनी हे भाशेन ताणें देवाचें उतर आयकून आतां हिंचर म्हणून प्रवेश घेतलो हांव. मागीर ताका देवान दाखयलें हांगसर म्हाका बरें लागता, थंयसर तितलें ना, हांगसर कितें तरी जाता. आनी ताणें थारायलें की हांव जेजुएट जातलो म्हणून. पूण ताका कशें कळ्ळें तें? भितरल्यान एक घटाय कशी येता, शांती मेळटा आनी उर्बा येता. मागीर हो लांब शिकपाचो प्रवास आसता तेन्ना वयर सकयल जावंक शकता. पूण आमची दिशा एकूच आसूंक जाय. आमचे दोळे जेजूचेर लावन आमी चलोंक जाय. ताका देखलो की आमचो विश्वास वाडटा आनी आमची पावलां ताचे वाटेंतल्यान चलोंक लागतात. हे भाशेन आयज आमकां जुवांच्या द्विजितांतल्यान कळून आयिल्लें आसा. तोय तेच भाशेन जेजूक भेटलो तेन्ना ताच्याय काळजांत अशी चिंतना भावना आयली. आमी जाणो ते खारवी आसलेले आनी जेजून ताका आपयलें. सगळें सोडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आरे धंदो आसा, फुडार तांचे सगळें आसा, हें सगळें सोडून ताचे फाटल्यान वचप म्हणजे कितें? म्हणजे ताका ती कृपा मेळिल्ली आसा, ती घटाय मेळिल्ली आसा जेजूचो पाटलाव करूंक. आनी जेजूचो पाटलाव केलो की ना बाकीचें सगळें थारार येतलें. ताचेर आमी चिंतूंक फावना. घरचीं कितें करतलीं, कितें जातलें तें ताचेर अवलंबून दवरूंक जाय, ताचेर पातयेवन दवरूंक जाय. तो बाकीचें सगळें करता. कशें करता तें तो जाणा आनी आमी तें अणभवता. आमच्या जिवितानूय पळयात कशे भशेन काजात जावंक जाय जाल्यार कोणा कडेन म्हणून जातलें म्हणून तें तुमी थारायिल्लें आसा ल्हानपणांत पासून? ना, आमच्या मनांत आसता आनी आमी चिंतता कोण गाय तो, कोण गाय तें, आनी सट करून कितें घडटा आनी आमी मागोंक लागता वच काय हे भाशेन. मागीर आमकां कळोंक लागता भितरल्यान आनी आमी भावार्थान आनी विस्वासान आमची पावलां मारता. कोण घडून हाडटलो? तो. आमचे दोळे ताचेर लावंक जाय आनी एकामेकाचो सांगात आमी पत्करूंक जाय. आतां ही दोगां एक जातात, तो आनी एक मिस्तेर. कित्याक हें सोंपें न्हय. प्रत्येक जाणां आपल्या वाद्याचीं आसतात, कित्याक त्या प्रमाणे आमी घडोवन आयिल्लीं आसता. आतां दोगां एक जावपाक ह्या काळार आमी जाणो कितलें कठीण जाता पळय तें.
खूब स्वतंत्रपण आसता. म्हाका जाय पळय तशें मजान करूंक जाता, तुजीच गरज ना, असली चिंतना भावना येतात. पूण हाका लागून आमचे दोळे आमी हिंचर लावंक जाय, थिरावंक जाय ह्या साक्रामेंतान जेजूचेर. आनी जेजूक आमी भास दिता की तुवें आमचें सगळें ह्या प्रमाणे घडून हाडलेलें आसाय आनी तूंच तें थिरायतलोय म्हणून. तुमी जाणात तें. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत विस्वासान, भरवशान ताचेर आमचे दोळे लावन थिरावया आनी सगळीं जाणां ताची कृपा घोटाय मागया. कित्याक तो आमकां सगळो मदत करीत आसा, कित्याक तो आमचेंच जिवीत जावन आसा. आनी कितें घडना सारकें, कितें वयर सकयल जाता तें ताचेर धरून तो आमकां त्याची समजणी दितलो आनी फुडलीं पावलां मारूंक ताचेच वाटेंतल्यान, ताच्याच स्वतांतल्यान आमी वेतल्या आनी तो जावन आसा आमचें जिवीत, ताकाच आमी अणभवतले. आनी हे परी अदीक आनी अदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेतले. ही कृपा आमकां प्रत्येक मिसान मेळटा. तर आमी ताचेर दोळे लावया आनी विस्वासान आमची पावलां फुडें मारया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता आनी आमकां जिवी दवरता. सुस्कार भायर सोडटना आमी मोत्ता जिवी ओ मेलिल्ली आमी क्रिस्ताची म्हणून पावलून आमकां सांगलां. तर आमी ताचें सगळेंच आमचें जिवीत सारून अदीक आनी अदीक जी आमी हात्यारां ताची जावंक जाय, जे आमी सांदे ताचे घडोवन येवंक जाय, त्या प्रमाणे आमकां तो घडोवन हाडटलो. आनी हातून आमकां दादोसकाय, खुशालपण आनी परिपूर्ण जिवीत मेळटलें. जेजू, तूंच जावन आसा आमचें जिवीत, वाट आनी सोत. तूंच आमकां बापाशी वत्ताय. आमचें जिवीत तुज्या ताब्यांत कोत्ता आनी सगल्यांचें जिवीत तुजेच सगळें धरून आतां आमी ह्या बलिदानांत अदीक खोलायेन भाग घेता. आमचेंच तुका समर्पण कोत्ता. आमेन.